फोटो काडले आमचे ग्रूप फोटो काडून आमकां कोणें वॉट्सॅपार धाडले जाल्यार पयले स्वच्छ कोणाक हांवें त्या फोटोंत म्हाकाच. पूण थोड्यांक ती इतली एक्सपर्ट की केस पळय जस्ट म्हणना दांतून काणी गेली उगयली आनी ते तुमकां स्त्रियांक लांब केस आसल्यार आमी पापा मोठे चार त्या वंटून खायचे न्ही देखून वंटून उगोवंक आसा. संसार संसार येम कोंडू जाला संसार आरे मोनेसाला देवसार. कोणें पुरा देवाक पळोवं ना. आज संजे रयते जाल्या उपरांत घरा गेल्या उपरांत तुमी करचे जाल्यार पयलें काम खंयचें वता एक्सलंट जोरान ताळयो पडटा तिका मागीर सांगता काल म्हणून. कोणें पुरा देवाक पळोवं ना. आज संजे रयते जाल्या उपरांत घरा गेल्या उपरांत तुमी करचे जाल्यार पयलें काम खंयचें वता एक्सलंट जोरान ताळयो पडटा तिका मागीर सांगता काल म्हणून. आरश्या मुखार रावा जाय. तुवें देवाक पळोवं नंतर तुवें आरश्या मुखार रावा जाय. कित्याक देव कोणा बरें दिसता. देव म्हजे बरें दिसता. देव तुजे बरी. देव अब्रामाचो देव इजाकाचो देव म्हजो तशें काले म्हणयात देव म्हजे बरें दिसचो. तो म्हजो तो तुजो. तो म्हजे बरी तो तुजे बरी. तो म्हजे बरें दिसता तो तुजे बरी दिसता म्हणलें गीत आमी गावयेत. हर एकली आमी देवाच्या सारक्याची आनी स्वरुपायाची. बरें ठीक आहे. कित्याक देवान आमकां तशें रचलां. आज मनशा कुळाच्या तोंडार देवाचें रूप आसा गे. हें तिके गूण चापल निजायकी देवाचें रूप जें कितें ताणें चिंतलें म्हज्या सारक्याचो म्हज्या स्वरुपायचो म्हज्या आकाराचो मनीस म्हाका जाय म्हूण ताणें मोगान रचलो. तो मनीस आज आसा गी वा मनीस दुसरो जाला. कितें म्हणटात दुसरो जाला न्ही गे. संसार संसार येम कोंडू जाला संसार आरे मोनेसाला देवसार. संसार जाला येम कोण मोनेसाला देवसार. आमकां फावो गितें. हांवें म्हज्या बाबा बरी म्हज्या माय बरी म्हज्या डॅडी बरी मामी बरी दिसचें सोड हांवें सैताना बरें दिसल्यार हें म्हाका फावो गी. आमची फोटो सोबीत येना जाल्यार बे म्हजी फोटो बरी येवंकूच येवना. कितले जाणां म्हणनात म्हणटात गे ना. कडियाचो बिस्प म्हणलो बिस्प पिटर पॉल हांवें म्हणलें ताणें एक संदेश बरोवंक आसलो आमच्या मॅगझिनाक आनी संदेश बरयलो ताचे फोटो छापून तो बूक ताका व्हरून दिलो आनी तुमचे फोटो सोबीत आयल्या म्हळें आसून तुमचे फोटो सोबीत आयल्या म्हळें वय 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 सोबीत दिसाचे व्हेरी गूड. तुका आनी एक गोत्ता फादर वेल्फी केदाळाय आमी जम्या तसवेरे तो ग्रूप फोटोंत आमी सोदचें कोणाक आमकां स्वार्थ इतलो आसा की पयलें हांवें म्हाकाच पळोवचें आनी हांव सोबीत दिसता गे म्हणून पळोवचें वय गे न्ही. हर एकल्याक आमकां कोणाक कुशीत ना म्हजे फोटो पळोवंक म्हाका मोनूत ना म्हणचे कोणी आसा वयर घाला. हांव घालना हांव केदाळे म्हाका पळयता पळय हें सत गजाल. तर आमी सोबीत दिसा जाय वय गे न्ही. आमी सोबीत दिसा जाय. एक थोड्या वर्सां आदी भोवशा हांगा तो विशय काडलो की हांव म्हणना मरी कार्मेलाची सुंदर राणी क्वीन ब्युटी ऑफ कार्मेल राणी सुंदर राणी कार्मेल क्वीन ब्युटी ऑफ कार्मेल रेजिना देकोर कार्मेली लात्या भाशेन हांगासर स्त्रियो आसात. आरश्यान पळयनासतना हांगा आयिल्ली कोणी आसा रातूर घाला. आरश्या थोड्या गजत ना. म्हाका आनी गज येता तुवें पुरो केस पुरो जडल्यात म्हण सांगल्यार ना म्हूण सांगता कितले आसता पळय आपडटना मुस्त लागतात म्हज्या हाताक. 4 केस जाल्यारय आमकां पळोवंक जाय. पूण थोड्यांक ती इतली एक्सपर्ट की केस पळय जस्ट म्हणना दांतून काणी गेली उगयली आनी ते तुमकां स्त्रियांक लांब केस आसल्यार आमी पापा मोठे 4 त्या वंटून खायचे न्ही देखून वंटून उगोवन येवंक आसा. पूण तुमकां संवय जाल्या. पूण सट्टाव जावन आमी हर एकली आरश्या मुखार उबे रावता. कित्याक आमी सोबीत दिसा जाय. आमी सामाजीक व्यक्ती आमी 4 जाणां मेळच्यो व्यक्ती आमी सोबीत दिसा जाय. आत्मीक जिवितांत अशेंच आमी सोबीत सुंदर मनुश्य जावंक आसा सुंदर व्यक्ती जावंक आसात. आमी म्हळें ती सोबाय प्रिस्टायन ग्लोरी सुरूची सोबाय मनशा कुळाक मनशाक देवान दिल्ली मनशान होगडायली कालें जालें. देवान मनशाक आदामाक ताचे उपरांत ताचे बोर काडन येवेक रचल्या उपरांत सदांय सांजेर सगळो दीस म्हणयेत देव
आदांव आनी येव सांगाता इवनिंग वॉक संजेचे येद्यानाच्या तोटांत वॉकिंगाक येचें इवनिंग वॉक संजेर वॉकिंग येचें न्ही गे सकाळीं वचून ते संजेर गेले चिंतया एडम आनी एका कुशीक मॅडम आदांव आनी येव एडम एंड मॅडम मोदें देव कितले सोबीत कर देव बाप आदामाच्या खांदार आनी येवेच्या खांदार हात घान रयाळ कितलो वैभवान चलतालो कोणा कितलें सोबीत देवान ताच्या भुरग्यांच्या खांदार हात घालून तांकां सगळ्या येदेराच्या वोर्तांत वॉकिंगाक सोंग आपूण वरचें इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक कितें जावं देवाक वेळ आनी काळना तसले भाग जावन आसले बागेंत आसल्या आदांव आनी येवेचे तसले भाग जावन आसले बागेंत आसल्या आदांव आनी येवेचे कित्याक देवा सांगता वॉकिंगाक येचें चिंतया प्रायम मिनिस्टर सांगता वॉकिंगाक वचोंक तुका अवकाश मेळटा गी म्हाका मेळटा गी तो प्रायम मिनिस्टर ताच्या घरांत भायर येताना 10-12 जाण उबे जाले ते बंदूकान घेवन मागीर वॉकिंग करचें कालें तेंकां वॉकिंग न्ही आमचें रनिंग तेंकां पळोवनूच पूण हांगासर भावा आनी भयणी देवा सांगता वॉकिंग रस्त्यार सांगता रस्त्यान अपूर्बायेन ताचो साथ धरन सांगता वॉक करचें केदें व्हरतें बाग पूण जालें कालें आतां वॉकिंग ना सांगता वॉकिंग केल्लें तर देव काल आमी विचारलें सवाल आतां म्हाका आपयतो गी तूं खंय आसाय आपूण जे गज आसा गी बगलेगत आसा जाल्यार ह्या कुशीन आनी त्या कुशीन ताका उलो करची गज आसा हांगाच आसा आदांव हांगाच आसा येव आनी देव तूं खंय आसा म्हूण विचारता तर आसली आतां आज देव आदांव तूं खंय आसा म्हूण विचारता जाल्यार हाका कारण कितें मनीस सुकोन पडला काल भितर सरलें पाताक कोणा द्वारे कोण मेलो थंयसर आमची भास एक सदां एक खंयची क्रूड भास एक आमची घरची भास एक कोलोकियल लँग्वेज म्हणटा आमी तो सायबा मेलो अशें म्हणटा न्ही तडे इल्ले सातो जावन मुले साहित्य म्हणून तडे म्हणटा आमी कोण मेलो हांगासर सैतान मेलो सैतान आयलो कोणा रुपार सर्पाच्या रुपार सोरोप मेलो हांगासर म्हळ्यार मेलो म्हळ्यार थाड्यान घात केलो रुखाचें फळ काय नाका म्हणा गे देवान ना कवेत सकट रुखाचें कवेत त्या रुखाचें मोदलें आसल्या त्या रुखाचें खावूं नजो देवान कितें सांगलें जाणात तुमी त्या रुखाचें फळ केल्यार तुमी देवा बरी जातात बरें खंयचें वायट खंयचें तुमकां संपूर्ण समजता स्पश्ट समजता देखून कांय नाका म्हणा देवाक मोसोर तुमी खाया तुमी देवा बरी जातात मेळ्ळें चान्स येवेन काडलें एप्पल सोबीत दिसता म्हणचें एप्पल खरें जावं तें कलरफूल आमी नेणाव तुमी गेपाळ्याची बी म्हण आयकलां गेपाळ्याची बी तिके विकाळ बी ती मासली धरून वापरतात इदी दिशी फळां पळयतात सादारण तिके येळ आसता न्ही येळ हाडटा आमी काडमम एलायची ताचे बरें तिके व्हड तो आमच्या तोटांत माडयेच्या तोटांत एक पुटी आसलो हांव उदक घालतालो म्हजो भाव धाकटो 5 वर्सांचो तोय पाद्र्याब आतां कॅनडांत आसा पलोटान पाद्र्याब तो ल्हान ताणें खंय आयकलां तोटांत आसलो तो रूख म्हणून आनी त्या रुखाचें फळ आदांव आनी येवेन केलें म्हणून धाट्टो येवेन काडलें फळ तें येत्त रुखाचें गे म्हणून त्या रुखाक दाखोवन म्हाका विचारतालो जोर असो आयिल्लो म्हाका त्या रुखाचें फळ केलें आदांव आनी येवेन कित्याक तांकां देवा बरें जाय आसलें ही ताळणी हाडली कोणें सर्पान सैतानाक आनी त्या दिसता मोगाळ भावा आनी भयणीनो पाता भितर गेल्ले त्या दिसता येदेनाच्या बागेंतलो आदांव येदेनाच्या बागेंतली येव आवट भायर कितलें बरें कर सकाळीं सांजेर दीस रात म्हणजे बरी देवाच्या सहवासांत देवाच्या संबंद आसलेल्या मनशाक त्या सैतानान नाडलें न्ही गी आनी भायर घालें न्ही गी सोबाय आमची सगळी गेली कित्याक पाताक भितर गेले आनी त्या देखून त्या दीस आमकां मेळ्ळें रूप त्या दीस मेळ्ळी सोबाय त्या दीस आमकां मेळ्ळी घनता आमची वडवीकाय आमी सांडली आमी म्हळ्यार तुवें आनी हांवें न्ही पूण आमच्या पुर्वज जावन आसले आदांव आनी येवेन पुर्वज जावन आसल्या आदांव आनी येवेन पाप आदारन पाता करन आमची घनता आमचे वडवीकाय आमचे ते भाग आमी होगडावन घेतले आदांव तूं खंय आसाय आनी त्या देखून आज परत आनी परत काल आमी म्हणलें तुमी कितें सोदतात आनी आदांव तूं खंय आसाय आज
तुझें आनी म्हजें नांव आपोवन देव वेल्फे तूं खंय आसाय स्टेफान तूं खंय आसाय देव उलो करता तूं खंय आसाय देखून आमकां असलें रूप आतां कालें जालें विद्रूप फिगर आमकां सगळ्यांक फिगर बारीक गरज न्ही गे फिगर मेंटेनन्स म्हणटात आमी उणें जेवचें आनी दुसऱ्या तरेन न्हेसचें पुरा फिगर मेंटेनन्स आतां म्हणचें सगळें भुरग्यां कडेन विचारल्यार पुरा कळटा फिगर कशें मेंटेन करचें म्हूण कितले पॅक्स हें बरें उलयतात की ना हाव मेनी पॅक्स पळय तुमकां गोत्ता आसा म्हाका परचे भर कळ्ळें तें म्हजो गोतूच ना म्हाका वस्तूर पॅक करचें मात म्हाका कोत्ता आसलें आमकां फिगर जाय आमी सोबीत दिसा जाय बारीक बरें पूण आमकां असलें ओरिजिनल रूप विद्रूप जालें हें उडास दवरा शब्द रूप आतां विद्रूप तें रूप आमकां पाठ्य मेळचें देखून जेजू आमचें प्रतिरूप उडास दवरा रूप विद्रूप प्रतिरूप जेजू क्रिस्त आमचें प्रतिरूप आनी त्या जेजू क्रिस्ता मुखांत्र तुवें आनी हांवें रुपांतर जायचें देखून रूप विद्रूप प्रतिरूप आनी रुपांतर इंग्लीश भाशेन उडास दवरून कोणाक सुलाभ जाता जाल्यार फिगर डिसफिगर प्रीफिगर ट्रांसफिगर फिगर डिसफिगर प्रीफिगर ट्रांसफिगर रूप विद्रूप प्रतिरूप रुपांतर हे चार शब्द खंयच्याय भाशेन उडास दवरा आनी तवळ तवळ नियाळ करया म्हाका देवान दिल्लें रूप तें हांवें दवरून काण गेलां वा तें हगडावन घेतलां विद्रूप जालां आतां क्रिस्त प्रतिरुपाक हांवें स्विकार केला तर तो रुपांतर जाल्ले बरी ताचे थंय तूं आनी हांव रुपांतर जाता आनी ह्या दिशेन आमी वाचूंक जाय कोलोसियन्स 1:15 तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचे प्रथम जनित सर्व रचना मोदें ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वीची दिसता तीं आनी दिसनातलीं सर्व रचना जावचे पयलें तो आसलो तोच मस्तक कुडीचें म्हणजे पवित्र सभेचें आमी उडास दवरूंक जाय आसलें चोरूचें एक वाक्य मात्र आनी तें जेजू प्रतिरूप अदृश्य देवाचें देव अदृश्य पूण ताका सदृश्य केल्लो कोण जेजून दिसनातल्या देवाचें दिसणें रूप दिसनातल्या देवाचें तोंड आमकां दाखयलें कोणें जेजून भुरगीं कोणा बरीं दिसतात आवय बापाय बरी जेजू पूत कोणाचो देवाचो आमकां बाप दाखय तितलेंच पुरो म्हणून फिलिपान म्हणल्याक जेजून दिल्लें जाप फिलिपा इतलो तूं म्हजे संगी आसाय आनी आनीक तूं म्हाका वळखनाय तेन्ना त्या भुरग्यांक सुबेज समजता कितें सुबेज स्मायल दिवन ताका समजना म्हणून म्हाका कळ्ळें इतलो तेंप तूं म्हजे संगी आसलोय फिलिपा तुका आनीक देवाचें वळख जावना देव म्हज्यो बरें दिसता म्हजो बाप म्हजे बरेंशें दिसता म्हाका पळयल्यार तुवें बापाक पळयलाय म्हाका पळयल्यार तुवें बापाक पळयलाय देखून जेजू क्रिस्त त्या क्रिस्त ते मोगाळ भावा आनी भयणी आमी रुपांतर जावंक जाय कित्याक तो जावन आसा रूप तर आमकां असलें रूप मनशा रूप दैवीक रूप त्या सैतानान येवन पातकाद्वारे तें नाश केलें पूण त्या खातीर जेजून देवा बापान ह्या संवसारीन धाडलो आनी त्या क्रिस्ताक आमी स्विकार करन कित्याक तो देवाचें प्रतिरूप देवा आनी आमचे मदलो मध्य आसता तो आमकां देवाताय व्हरता सर्गेच्या राजाक आपोवन व्हरता कित्याक तोच सर्गेचें राज आनी ताचे थंय आमी रुपांतर जाताना आमी नवी मनशां जाता त्या दीस आमकां मेळ्ळें रूप परतून मेळटा जेजू क्रिस्ता थंय आमी कशें रुपांतर जावचें जाल्लें जावन गेलां मनीस जावन जल्मल्या हर एका भुरग्याक पातकाचें खत आसा हर एका भुरग्याक आज जल्मल्ल्या आत्तां जल्मोवच्या आनी थोड्या घडयान जल्मोवच्या भुरग्याक थंय पातकाचें खत आसा कित्याक आमी सकाळ आदाव येवेच्या कुळयेची आनी त्या देखून 30 दिसांच्या 40 दिसांच्या भुरग्याक आमी काल दिता खंयचो सक्रामेंत दिता पवित्र स्नान बाप्तिस्म दिता आमी विसरयेत खंय पाता ताडे केला ताका उलोवंक येना दोळे आनी उक्ते करुनात कांयच समजना ताचें तें कळ्ळें पाताक आसा पाताक ताणें आदारलें न्ही ताणें केल्लें न्ही पूण ताचें तें आसचें पातकी सैम आसा सुरू आदावान आदारलें त्या मनशा कोणाचें ओरिजिनल सन म्हणटा आमी पयलें पाताक
आनी त्या देखून ताची पत्काची कूस म्हणटा आमी मोवाचो मूस साबल्यार थंयसर एक मोवाचो कूस थंय उरता वय न्ही आनी तो काडटा म्हणून सर कठीण दूख थंयसर फटाफट कोणाक म्हणे मोवाचो मूस साबला गे दोन मुसोर मोवाचो मूस साबला गे कोणाक म्हणे हळे सबाजन हातूर घालतात कोणाक हे दोन साबोवन हांव पळय वचून मोवाच्या पडू एक हात घाला एक पोटी उरलें तुमकां समजलें मोवाच्या पळी एक हात घाल्यार मागीर राकाच्या म्हणून ना मोवाच्या मुसान साबोवंक जेजूक आमी स्विकार केले द्वारे ताका आमी आमच्या जिवितांत जागो दिले द्वारे परत आमी सुरूचें रूप आमी परत तें जोडून घेवेत म्हूण हांवें तुमकां सांगलें त्या देखून आत्तां आमी वाचपाचो तो नियाळ करया आतां म्हळ्यार सुरवेर जुवांवच्या 3ऱ्या अध्यायांत जेजू आनी निकोदेमा मदें जाल्लो तो संवाद वा संभाशण जेजू 3 संगती उल्लेख करता मनशान परत्यान जल्मल्या खरेंच सर्गेच्या राजा भितर वचूंक जायना आतां कोणा पुरो सरकार वचूंक जाय हात वयर घाला पळया तुका घरा वचूंक आसा न्ही गी तुका मात न्ही आमकां सगळ्यांक घरा वचूंक आसा आमचें घर खंय सर्गाराज जाणा हांव आसा एक राज ताका म्हूण ता सर्गाराज हें मोरनाक म्हणचें पात्राप कितें आतां गायता म्हणनाकात हें सदांय गावूंक जाय तितलें सोबीत कंतार तें जाणा हो आसा एक राज थाका म्हणटा सर्गाराज हें मोरनाक मात न्ही आमी सदांच तें गायल्यार आमचें सूख ना तितलें सोबीत कंतार तें अल्ली नम्मने इल्ली सुम्मने तेवढाच आसूं दी आमचें नीज घर ठिकाण थंयसर आसा सगळ्यांक आमकां वचोंक आसा आनी त्या देखून परत्यान जल्मल्या खरेंच तुवें सर्गाराज वचोंक जायना म्हणलो जेजू एक दुसरें वयर तावन जल्मले खरेंच अरे देवा वयर तावन जल्म म्हणजे म्हळ्यार एकत जालें तिसऱ्यान म्हणलो जेजू पवित्र आत्म्यान जल्मले खरेंच वो सगळो कन्फ्यूज कोण कन्फ्यूज मिस्टर निकोदेमस कंप्लीट कन्फ्युज्ड आनी जेजू कडेन म्हणटा एका व्यक्तीन म्हातारो जाल्या उपरांत जल्म म्हणजे सांगल्यार म्हातारो जावचें सोड हेवटी जल्मल्या उपरांत एका घंट्या नंतर जालेली परत्यान जल्म जाता गे जाता आमी जल्मचे कितले पोटी एकच पोटी कोण तरी तुमचे संगाता सांगची आसात की आमी जल्मची एक पोटी न्हय 2 पोटी या ताचे वयर चड पोटी म्हणची आसा कोणी आसल्यार हात वयर घाला एक्सलंट सांग जाप तुवें पळय कित्याक म्हणलें तुवें तशें व्हेरी गूड तिकाय 2 ताळयो पडया पळय तर कितले पटी तूं बर्थडे करताय तुजो कितले बर्थडे करताय तुका वर्साक एकत कोण पुरा एका बर्थडे वरी 6 बर्थडे करतात एका वर्साक आमी क्रिस्तवांनी उण्यार म्हळ्यार 2 बर्थडे करूंक आसात हर एका वर्सा खंयचे सांगशात गे व्हेरी गूड पवित्र स्नान आमचो खरो जल्म दीस मनीस जाल्ल्या आमकां सगळ्यांक आमी जल्मालो दीस आमचो बर्थडे हॅपी बर्थडे तुमी जल्माली तारीख तुमकां कळीत आसा आमकां कळीत आसा आमी जल्माली ती तारीख आमचो हॅपी बर्थडे दीस पूण क्रिस्तांवांक क्रिस्तांव जावन जल्मालो दीस कसो पवित्र स्नान असो बाप्तिस्माचो दीस कोणाक पुरो तुमकां उडास आसा तुमच्या बाप्तिस्माची तारीख हात वयर घाला पळया तुमच्या बाप्तिस्माची तारीख उडास आसा जाल्यार हात वयर घाला आसा गे व्हेरी गूड आनी कोणाक वता आसा म्हाका पळोवंक कळ्ळें म्हज्या भावाच्या व्हंकलेन रेशन कार्डाक डिटेल्स न्हू तुजे कसले डिटेल्स आसल्यार म्हाका धाडटो म्हणून पळयतना म्हाका तजाब नोव्हेंबर 29 जल्मलो डिसेंबराच्या 3 तारखेक म्हाका पळोवंच ना दिना खालें जाल्लें गे म्हाका हुशार ना तुलोंग हांव वय हात दिवताचो काळ मागीर बेगीन सुरू जाता म्हणून पयलें दिया म्हणून गे माय जिवंत असलें तर विसारता असलो माय सरो 4 वर्सां जालें महाद्रुपोर म्हाका उडास म्हाका कडेन दिता नातलें म्हाका तितले बेगीन वॉल लायला म्हणून भोवशा कांय एकच हांव हुशार नातलो वा आदवनाचो काळ सुरू जाता ताच्या पयलें बाप्तिस्म दिया या सान फ्रांसीस सावेर व्हडलो मनीस सांत ताच्या दिसा वॉल लाया म्हूण ताणें निर्धार केलो की हांव नेणा कितें जावं जल्मलो दीस एक पवित्राचो दीस आनी एक त्या दिसा बड्डे म्हळ्यार
तुम्ही पार्टी दिजे वा आनी काय संभ्रम करचे म्हणलो म्हजो उद्देश न्ही आमकां गच्चीचो उडास कसल्या भारी बरें तें घडीत तरी तार एक उडास ना जाल्यार आवडना भावा आनी भयणी पूण म्हाका पवित्र स्नान मेळना म्हणलें तें सत तो एक विशय तो एक अंश आमी सदांच समोतीन दवरूंक आसा देखून पवित्र आत्म्यान जल्मले करीत वयर तावन जल्मले करीत आनी परत्यान जल्मले करीत तिनायचो अर्थ एकच तर आमी जल्मोवचे कितले फावटी 2 फावटी बरें तर 2 फावटी जल्मल्यार आमी सर्गा वशेत वय मू तर आतां रेतीर काल्याक वांजेलाच्या वशाप काल्याक त्रिधूम काल्याक फेस्त कित्या आनवाल रेतीर वार्षिक रेतीर कित्या पिलग्रिमेज यात्रीक पॉयंट कित्याक कुंभार कित्याक उरले सक्रामेंत कित्याक कितें म्हणटा तुमी फकत परत्यान जल्मोवचें मात्र न्हय परत्यान आनी परत्यान परत्यान आनी परत्यान परत्यान आनी परत्यान सदांय हांवें परतून परतून जल्मोवंक आसा हाचो अर्थ हर एक पटी हांवें पाताक आदारल्या वेळार हर एक पटी पाप वळखून घेवन हांवें सूख मागून देवा तें राज्य जाल्ल्या वेळार हांव परतून जल्मतां देखून आतां हांवें सांगचें जाल्यार न्हय खाली एक बड्डे आनी 2 बड्डे आमकां बड्डे सदांय बड्डे आसा म्हणयेत